समाजाक सदांच अशें आसता कित्याक आपलो आयज धनगर समाज हो सदां आपल्याक मोठो आसता, आपल्या स्वताक खंयचो समाज। आयज हो समाज आमी म्हणटा बारीक समाज, पूण म्हाका दिसता हो बारीक समाज ना। तुमच्या समाजाचो येदो व्हडलो डेप्युटी सीएम जावंक शकता, ताका तुमी बारीक समाज म्हणूंक शकना। कित्याक आयज हांवें बाबू कवळेकर तुजें काम खुबशें पळयलां। आयज तो 25 वर्सां येयला, तो समाजाक घेवनूच फुडें सरलेलो आसा। तशेंच आयज पेडण्यान तुमकां खबर आसा जे आयज हांव काम करता, हांव खंयच्याच समाजाक बारीक समाज हांव म्हणना। हांव सगळे समाज आमचो एक आनी सगळ्या समाजाक घेवनूच हांव आयज पेडण्यान काम करता। हांगा डेप्युटी सीएम जाले, स्पीकर जाले, अशें खूब जाण येयले, पूण ह्या समाजा कडेन खंयच्याच बारीक समाजा कडेन पावूंक ना आनी तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना। आयज हांगासर एक घरां मोपा तेंच्यांनी बांदून दिली, पूण ती घरां तेंच्यांनी पळोवंक ना तेंची परिस्थिती कितें आसतली। आयज ह्या घराची परिस्थिती खऱ्यांनी लक्षाच्या बेड आसली, ती हांवें स्वता पळयली तेंच्या म्हाज्या दोळ्यांनी। ती आयज 14 घरां तेंकां आयज सीएमा कडेन उलोवन हे आयज आमच्या असेंब्लीन हो विशय काडून आयज तेंकां सगळ्या एक घराक 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी आतां गव्हर्मेंट दितलो आनी तेंचे नांव अजून पासून तेंचे चडवना। आयज तेंकां जे पळय घरां दिली पूण तेंच्या नांवार ना, ती आतां तेंच्या स्वताच्या नांवार करून दितले। फुडली दिसा मागीर आमी इंटरेस्टमेंट मागीर फुडें आमी दवरून दिसा दवरून करतले। कित्याक आतां काय आमकां क्वेरीज ना, तुटी ना, सगळें गोवन जाल्लें आसा। आतां काय ग्रुपां नाका आनी म्हाका दिसता उपचाय ना, कित्याक मुख्यमंत्री बी पॉझिटिव्ह आसा, प्रत्येक फावटी मदीं वरून ते गेल्ले आसा, ते आपल्या घ्या सांगिल्ले आसा, फुडें जावं जाय। म्हणजे तुमकां सांगपाक इतलें तात्पर्य जे आमच्या समाजाचे इतली वर्सां जे उरलेले आसा ते मेळपाक आमचे फुडें आसा। सगळे आमकां ते क्लियर केल्ले आसा, फक्त आतां आमकां आशिर्वाद जाय म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो ते रिपीट केल्ले आसा। काडून परत एक फावटी अध्यक्ष म्हणून जाल्लो आसा, 5व्यांदा अध्यक्ष। एक हांव शाबासकी दिता आमच्या कार्यक्रमाक खास करून तुमचे आमदार, ह्या भागाचे आमदार एक सदीच बरें काम करपी आनी आतां उल्लेख जाल्लो तो आमदार जावचे पयलीं तरी काम केल्लें आसा। पयलीं तरी ते आमचे परवीन आर्लेकर, आमचे कमिटीचे सगळे वांगडी, आमचे म्हणजे कलीग सगळे नवी कमिटी जाल्ली आसा, ते बाबा सेक्रेटरी बाबा सुनील आमचे वेंचूर आसा, आमचे दोन उपाध्यक्ष आसात, आमचे बाबू आसा, दुसरे आमचे उपाध्यक्ष भया आसा। त्या प्रमाणे सगळे आमचे दोनूच दोळे जे आसात ते बरे उद्योगपती आसात, लोकांक सपोर्ट करपी सहकार्य करपी मिळून सारखे आमचे बरे विचार मांडटात। तो सुद्दां घरांतली तेन्ना कमिटी मेळपा येतली सगळ्यांक कंटिन्यू हळू 5 टर्म दिल्लो आसा, विश्वास दवरलो आसा। आनी तेजे उलयताना उद्दम न्हय, उलयताना तेणे आपल्या व्हडलेशें काय घेतलो ना, तेणे अशें उलयताना तो मुखार आपूण आपल्याक शिकले भुरगीं खूब आसात, आपल्याक तरी अनुभव आसा म्हणून फुडें दवरला। पूण काम करपी एका बद्दल काम करपी लोक आसात हे अशें करून ते थोड्याच कमी लोक आसतात, कित्याक आपूण आपल्याक आपूण म्हळ्यार आपूण अशें उलयतात पूण ते तशें म्हणना। आपूण अध्यक्ष आपूण सगळ्यांनी केलो बरो, पूण आपल्याचे इतले भुरगीं जाणकार आसात जे बऱ्यापैकी चलोवपाक शकतात, तरी देखून आपल्याक अनुभव असल्या कारणान तिणें आपूण फुडें दवरलो आसा। म्हणजे अशें सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची तुमची वृत्ती आसा, एक बरी आसा।